म्हादेचो प्रश्न निर्माण जावपाक पुराय तरेन काँग्रेस जापसालदार आसा असो आरोप वीज मंत्री आनी मोगूचो आमदार सुदीन ढवळीकारान केला। काँग्रेसीन 2005 केंद्रीय जलस्रोत खात्यान दिल्ल्या पत्राक लागूनच म्हादेचो प्रश्न निर्माण जाला। आतांची काँग्रेसीची भूमिका कर्नाटकान एक आनी गोंयांत एक अशी दोन तोंडांची आसा, तातूंतच कांय अर्थ ना अशें ढवळीकाराचें म्हणणें आसा। ज्या वेळार काँग्रेस सरकार 2005 आशिल्लें तेन्ना एक पत्र काँग्रेस सरकारान ह्या जे आमचे वॉटर डिपार्टमेंट आसा, आमचे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट युनियन मिनिस्ट्रीचे तांकां दिल्ल्या कारणान ह्यो सगळ्यो गोश्टी घडत गेल्यो आनी ताका आमी कारणीभूत उरतात। दुसरें, आमी जेन्ना आंदोलन केलें तेन्ना हे काँग्रेसचे आमदार आशिल्ले ते घरा बशिल्ले तांणी ह्या आंदोलन आमकां ते कोविडा लागून आंदोलन बंद करचें पडलें आनी आमचे तांणी स्टेटमेंट दिलो, बाकीचे काही पक्षांनी दिलो की हे आमी इलेक्शना लागून करता। ते आमी जें आंदोलन केल्लें ते 2018 पयलीं केल्लें, ताचे 19 पयलीं केल्लें आनी ताजे हातूंतल्यान इलेक्शन कांय नाशिल्लो। पूण मार्च 23 तारखेक आमी जेन्ना उपोशणां वचपा आशिल्ले तेन्ना कोवीड आयलो आनी सबंद भारत बंद जालो आनी त्या खातीर आमकां हें आंदोलन फाटीं घेवचें पडलें आनी त्या नंतर जवळ एक वर्स कोविडाक गेलें आनी मागीर इलेक्शन आयलें। त्या खातीर आतां जी जबाबदारी काँग्रेसीन आज जी काँग्रेस वातावरण तयार करता तातूंत अर्थ ना, कारण काँग्रेसीन त्या वेळार जर आमकां साथ दिल्ली जाल्यार हें मोठें बरें मुखार वतलें आशिल्लें, त्या वेळार तांणी साथ दिवना। दुसरी गोश्ट, काँग्रेसच्याच एका आमदारान आनी खासदारान कर्नाटकान अशें म्हटलां की आपूण 3000 कोटी रुपया हें सगळें काम कंप्लीट करपाक दितलो आनी 5 वर्सांत सबंद जें उदक आसा म्हादयचें तें आपूण देंवतेन उलयता। आतां दोन तोंडान उलोवपी काँग्रेस एक हांगा उलयता आनी दुसरें थंय उलयता, हाजो विचार आतां गोमंतकाच्या जनतेन करपाक जाय अशें म्हाका दिसता।